आज आमची ग्रामसभा झाली कांदोली पंचायतीची आणि जायते प्रपोजल जायते डिस्कशन झाले गावचे उदरगती वयर. एक डिस्कशन म्हणल्यार ते हेलिपॅड हेली टुरिझम करपाक आसले तेका आमी नाकारला, आमी तांकां परमिशन दिवंक ना. दुसरें म्हणल्यार लोकांक ते बार म्युझियमान येयलेले आसा आग्वाद म्युझियमान ते आमच्या लोकांक नाका. सो वी आर पासिंग अ रेजोल्युशन ऑन दॅट नॉट टू अलाव द बार इन दॅट प्रिमायसीस. तिसरी गजाल म्हणल्यार एक आमचो बांद रिपेर करून WRD फुडें सरल्या आनी ते तेचेर वॉकिंग ट्रॅक फॉर द बेनिफीट ऑफ द पीपल ते घालपाचे आहा. पूण लोकांक ती वीथ ऑफ द बांद ती नाका कित्याक तांकां भिरांत दिसता तिचोर आनी कितें कमर्शियल एक्टिविटी येत म्हणून. म्हजें नांव दामियांव टॅलिस फ्रॉम ओर्दा कांदोली. आयज एक ग्रामसभेक हांवें 11 पॉयंट्स घाल्लेले तेजेले म्हाका सॅटिस्फॅक्शन थोडे मेवला थोडे अनसॅटिस्फॅक्शन. तेन्ना पळय हांवें एक डिमांड केल्लो मिनिट्स आमकां ग्राम सभा काबात जातात वाजून दाखोवचें म्हणून ते तिणी आमकां दाखोवंक ना. ते म्हणटा आमी बरयता आनी फेर कॉपी तुका दिता पूण लोक आसतानाच ग्रामसभेचे मिनट कन्फर्म वाजून दाखोवंक जाय आनी कन्फर्म करूंक जाय. हे आमची पंचायत पाडिना. आमची ही पंचायत हे कोत्ता ग्रामसभा कोत्ता सगळे कोत्ता पूण थोडे पब्लिकाक आनी आमच्या ग्रामसभा मेंबरांक कॉन्फिडंटान घेनासतना कोत्ता. आतां फॉर एग्जाम्पल बांद डेव्हलपमेंट तो केन्नाच ग्रामसभेक डिस्कस जाता. थिंगासो MLA पळय कितें सांगता पळय तें हें जाता पूण गांवकार पळय कितें प्रोपोज करता तें जायना. तर कितें रिझोल्युशन घेतलां आतां बांदाचें रिझोल्युशन गेल्ला थिंगासर शॉपां येवंक दिवचें ना. आनी तो आमचो डिमांड आहा तो फकत 3.5 मिटरांचोच बांद थिंगा मेंटेन करचो आनी थिंगासर कसलोच प्रोजेक्ट एप्रुवल करचो न्हू. आनी आगवत फोर्ट लिकर शॉप कितें तें ना थिंगासर लिकर शॉप येयले सगळ्या पत्रांनी आनी हेणी तेणी बोवाळ केला आनी ते आमकां ओपन ना दिले. ते आतां आमी सगळ्या खूब जाणांनी तो इश्यू काडला आनी तिणी सांगला ते आमी बंद करता. आनी आगवत हेलिपॅड म्हणटा तुमकां हेलिकॉप्टरां नाका म्हणून. ना हेलिकॉप्टराय नाका. आदी सान आमी ते ओपोज करून येयला. आतली पंचायत आसताना आदलो आमदार आसताना आज्ञाल फर्नांदीस आसताना ते ओपोज करून येयला गांवकार ते आमकां गांवकारांक नाका ते तेणी हाडचे न्हू बायक. Lorenzo Silveira, कांदोली सिगरी कांदोली. आमकां एक व्हडलो प्रॉब्लेम आहा तो गार्बेजीचो. हे ट्युरिस्ट येता पळय ते सगळे गाडयेंतले काडटा भायर मारीत रावता. सो हांवें पंचायत रिक्वेस्ट केल्लो आहा ही माती काडून खंय तरी एवरीडे कोणाक घालून एक साफ एवरीडे करची म्हणून. कित्याक पळोवंक गेल्यार आतां आग्वादा फोर्ट आहा हिंगासर तूं केन्ना गाडी घेवन वचत ते हिलाचेर सगळी सायडीन गार्बेज पडले आसता. सो कितें करता हिंगासर बसीन जर प्रायवेट गाडी घेवन ते भायर काडून उडयत रावता. सो तेजे वयर एक सोल्युशन काडून ते डेली बेजीस तो क्लियर करता मागीर आमी रिक्वेस्ट केल्लो पंचायतीक आनी तेणी प्रॉमीस केल्लो ते हांवें एक्झॅक्ट करून घेतले म्हणून.